नमस्कार माझे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली एंड प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम रुचीक आनी चवचवीत अंडा तवा मसाला। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 4 तांतयां उकडून तांची कला काडून घेतला आनी तांकां अशें 2 अर्दा करून घेतला। अशें पळय तांचे 2 अर्दा करून घेतला। आतां हे आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत मिक्सरान हांव हांगा अर्दी चुडी ओली कोथमिरेची घालून घेता। तातूंत मागीर 2 हरवी मिरसांग घालून घेवया। हांवें हांगा अर्द इंच आल्याचो कुडको घेतला, तो तातूंत घालून घेता। 4 ते 5 लसणीच्यो बोयो सोलून घेतल्या, त्यो तातूंत घालून घेवया। आनी हातूंत इल्लें उदक घालून हें आमकां बरे पैकी वांटून घेवपाक जाय। हेची आमकां बरी पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। तर ही पळया, आमची अशे तरेन ही पेस्ट तयार जाल्ली आसा। ग्रीन मसाला पेस्ट हे रेडी आसा। ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत पॅन हांवें गरम करून घेतला। तातूंत हांव थोडें तेल घालून घेता आनी हें तेल आमकां बरे पैकी तापपाक दिवपाक जाय। तेल अशें तापलें म्हणटकच ती तांतयां तातूंत घालून घेवया। ती तांतयाची अर्दा करून घेतलेली पळय, ती आमी एक एक करून त्या पॅनार घालून घेवया। अशें ते तव्यार घालून घेता आनी ही आमी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून घेवया। ताजे उपरांत ताजे वयल्यान हांव थोडें मीठ फापडून घेता। तशेंच थोडें मिरची पावडरय घालून घेवया। असो फापडून घेयात आनी हें आमकां एक 2 ते 3 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तें एका प्लेटीन काडून घेवया। आतां त्याच कालीन आनी थोडें तेल घालून घेवया आनी तातूंत 1 ल्हान चमचो जिरें घालून घेता आनी हें आमकां एक 2 ते 3 मिनटां खातीर अशें भाजून घेवपाक जाय। तें अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच हांवें हांगा एक मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता। तातूंत मागीर 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेता आनी हें आमकां सगळें बरें तळसून घेवपाक जाय। जो पर्यंत तो कांदो गोल्डन ब्रावन जायना तो पर्यंत हांकां बरो भाजून घेवया, बरो तळसून घेवया। तो असो बरो तळसून जालो म्हणटकच हांवें हांगा 2 मोठे टमाट अशें बारीक कापून घेतल्या, ते तातूंत घालून घेता आनी हें आमकां बरे पैकी भाजून घेवपाक जाय। जो पर्यंत तो टमाट सॉफ्ट जायना तो पर्यंत आमकां हें बरें भाजून घेवया। ताजे उपरांत तातूंत घालया चवी पुरतें मीठ। तातूंत मागीर अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें फ्राय करून घेवया, मिक्स करून घेवया आनी तातूंत मागीर आमी तो तयार केल्लो ग्रीन मसाला पेस्ट घालून घेवया। हांवें हांगा 2 मोठे चमचे तो ग्रीन मसाला पेस्ट वापरला। ते अशें बरें मिक्स करून घेवया, अशें बरें भाजून घेवया आनी हो मसालो आमकां बरे पैकी शिजोवन घेवपाक जाय। जो पर्यंत तातूंतलें तें तेल आसा तें सुटना तो पर्यंत तो बरो भाजून घेवया, असो बरो शिजोवन घेवया। तो मसालो असो शिजलो म्हणटकच तातूंत घालता पाव चमचो जिऱ्याचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालता मॅजीक मसाला, हे ऑप्शनल आसा, हाजे जाग्यार तुमी मॅगी क्यूबूय वापरल्यार जाता। 1 ल्हान चमचो घालया सुके कोथमिरेचो पिठो आनी हें सगळें आमकां परत एकदा बरे पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें मिक्स करून घेवया। अशें मिक्स करून जालें म्हणटकच तातूंत हांव हांगा थोडें उदक घालून घेता। अशें बरें उदक घालून मिक्स करून घेवया आनी हाजो एक आमकां बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। हें पळया, असो ताका खतखतो आयलो म्हणटकच ते एक एक तांती सवका तातूंत घालून घेवया आनी ते मसाल्या वांगडा अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेयात। तातूंत मागीर 1 चमचो गरम मसाला घालून घेवया। हांगा हांवें होममेड गरम मसाला वापरला, हाजी लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शनान आसा आनी हें आमकां परत एकदा वेवस्थीत ताज्या वांगडा मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें हें पळया मिक्स करून घेयात आनी हाजें झांकणें धांपून घेवया आनी हें आमकां एक 4 ते 5 मिनटां खातीर लो फ्लेमीर शिजोवन घेवपाक जाय। आनी 5 मिनटां उपरांत पळयात, हें आमचें रेडी जाल्लें आसा। आतां तातूंत बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी अशे तरेन आमची रुचीक आनी चवचवीत अंडा तवा मसाला खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी चपाती वांगडा किंवा जेवणा बरोबरय खावं शकता। ही खावपाक खूब म्हळ्यार खूब रुचीक लागता। तर ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।